आता पळोवया गोंयच्यो बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. पाय तियात्रिस्त आगुस्तीन फेर्नांडिसाच्या जयंती निमतान तियात्र अकादमीन 14 तियात्रिस्तांचो भोवमान केलो. कला आनी संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकारान तियात्रिस्तांक शाल, श्रीफळ आनी 20,000चो चेक दिलो. 14 फाटल्यान बसले लोक कितके मोठे आहात तेंच्यांनी आपले कार्य म्हणजे आपले जे ह्या रंगमंचेचेर काम तेंच्यांनी केन्ना स्टार्ट केल्लें आनी कितकी वर्सां जाली तेंच्यांनी कंटिन्युअस हे काम केल्लें आहा. खरेंच अशे जे आर्टिस्ट आहा आज ह्या सगळ्या लोकांचें अभिनंदन करीत तितकें थोडें. पर्वरी सेल्फ हेल्प ग्रुप फेडरेशनान सुकूर पंचायत वाठारांत चालू केल्ल्या पसऱ्याचें पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटेन उक्तावण केलें. पर्वरे मतदारसंघातल्या सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी एकठांय येवन हो महासंघ घडयला. हांव सांगता तुमकां एक पर्वरी पयली कॉन्स्टिट्युएन्सी जातून सेल्फ हेल्प ग्रुपांक एक कडेन करून सेल्फ हेल्प ग्रुपांक एक अमरेला एक फेडरेशना अंडर हाडून तांकां दुकान तयार करून विक्री करपाक एक चाल दिवपाक एक जे इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा जे एक सुरवात केल्ली आसा ते गोंयच्यान सगळें धरलें जाल्यार पर्वरी मात पयलें. देशांत वेगवेगळ्या वाठारांत जावपी धर्मांतरा आड जागृताय घडोवन हाडपा खातीर म्हापश्यां शारांत हिंदू जनजागृती समितीन खासा कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. 1 जानेराक कोणाकूच नव्या वर्साच्यो शुभेच्छा दिवच्यो न्हय अशें आवाहन समितीन लोकांक केलां. आज आमच्या भारत देशात आमचे हिंदू समाज जो आसा तो बहुसंख्य हिंदू समाज धर्म शिक्षणापासून लिप्त आसा. धर्माचो अभिमान नसल्यामुळे हिंदूंचे धर्मांतरण करप आपल्या देशात खूप सोपें जाल्लेलें आसा आणि हेच्या करता काही क्रिस्ती संस्था आसात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अंदूचे सेंट फ्रांसीस झेवियराचे एक्सपोजिशना निमतान दवरिल्ली युनिटी वर्ल्ड कप सर्त नायजेरिया जिखले. आयतारा सांजे राय ग्राउंडार जाल्ले फायनलींत नायजेरियान कोलंबियाक 7 गोलांनी धाडायले. कोलंबिया एकूय गोल मारूंक पावले ना. I'm a striker, so my team become the champion of the competition. I will give glory be to God for giving us an opportunity to participate. Even though some of us never have the opportunity of traveling, but this competition gives us an opportunity to participate in Unity World Cup 2014. So give glory be to God. And it has been a wonderful experience so far. Meeting people from different countries, Brazil, Uzbekistan, Ghana, Nigeria, all the whole countries that participate, including India. So at least it's showing that at least Jesus, through Jesus, football can also be lifted up through using Jesus as a connection. So give glory be to God. And also welcome the whole of India, everybody that welcome us to this environment and love us so much and give us the necessary support that give us this opportunity. We say thank you. इतल्याने खबरांची रांगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.